चर्चिल ब्रदर्स स्पोर्ट्स क्लबा वयल्यान चर्चिल आलेमा विरुद्ध रोहन खवटे आणि विजय सरदेसाय मदी गैर चालूच असा. आय लिगात प्रवेश आणि अनुदान मेळोवपा खातीर चर्चिलान फटीच्या माध्यमाचो वापर केल्ल्याचो आरोप मंगळारा परवरीचो आमदार रोहन खवटेन केलो. चडशे खेळगडे गोंया भायले आसूनय आनी टीम सक्रिय नासतनाय सरकारान चर्चिल ब्रदर्सांक अनुदान कित्याक दिलें अशें रोहन खवटे विचारता. आय लिगात खेळपी चर्चिल ब्रदर्स ही एकूच गोंयची टीम जावन आसा. 2016 to 2021, the company does not have directors. There are directors which have been disqualified. Doन directors Maria Fatima Alemao and Valen Savio Sydney Alemao. दोघांकूय have been disqualified by ROC under section 164 subsection 2 between 1/11/2016 up to 31/10/2021. आणि चर्चिल आलेमाव जो आशिल्लो was a part to this. He has been deactivated due to non-filing of DIR 3 KYC. सो हातून तेन्ना डायरेक्टर ना, कंपनी सारकी ना, तूं तीच कंपनी एप्लाय करता, त्याच कंपनीक सरकार पयशे दिता, युटिलायझेशन सर्टिफिकेट तुका कंपनी तर्फे दिवची पडटा, ऑडिटेड स्टेटमेंट दिवचे पडटा पयशे घेवपाक, खंयच्याय सरकाराचे 3-3 वर्साचे बॅलन्स शीट्स मागतात. म्हणजे हांचे कांय मागना आसनात दिलां. आनी स्किमीक जेन्ना क्रायटेरियाज आसात, बाबा 75% गोवन ओरिजीन जाय, फुटबॉलाचे सगळे स्किम्स घाल्ले आसात, ते तुमी बायपास करतात. थंय ब्रुनो कुतिनो एक सायडीक SCGच्या मिटिंगेन बोवाळ मारतात, ताका सायडीकूच दवरतात, ताचें कान आयकून घेना. हेवटेन GFDCन ब्रह्मानंद शेणकोळकार नागवेकार, तो दुसरो संजीव नागवेकार बोवाळ मारतात, ताजेय तुमी आयकून घेनात. आनी हेवटेन ग्रांट दिता GFDC विच दे आर नॉट सपोज टू, शोईंग दॅट इट्स अ टाय अप विथ चर्चिल. वी आर नॉट अगेन्स्ट फुटबॉल. आय एम नॉट अगेन्स्ट द स्कीम ऑल्सो, बट द स्कीम कॅनॉट बी मिसयूज्ड बाय पीपल इन दीस फॉर्म. कसल्यो भानगड्यो करून अर्थूच ना. ताच्या खातीर इमिजिएटली कारवाई करपाची गरज आसा आनी एक्शन घेवपाची गरज आसा. जे 1 कोटी वयर म्हणजे 70 ऑलमोस्ट 1.4 crores जे GFDCन दिल्या, 7 कोटी जे सरकारान दिल्या टू चर्चिल ब्रदर्स, टोटल ऑलमोस्ट 9 crores of rupees. आय थिंक ऑल दॅट मनी नीड्स टू बी रिकवर्ड. फर्दर मनी दिवपाचें सोडून दी, ते दिवपाचें चिंतूंक सुद्दां जायना. बट चीफ सेक्रेटरीन कोणे कनायवन्स केला, कित्याक एक सादी सरकारी फायल फुडें वतली जाल्यार यू नीड टू मीट अप विथ एवरी पॅरामिटर. इट्स अ टोटल कॉन्स्पिरन्सी एंड कनायवन्स वेर गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व. कित्याक जी कंपनी जेन्ना वॅलिडूच ना, वेन देर इज नो कंपनी एक्झिस्टिंग, हाऊ इज द मनी बींग पेड. पयल्या वर्सा तूं पे करता जेन्ना ती टीम इज रिमींग रेलिगेटेड, नो परफॉर्मन्स, क्रायटेरिया मीट अप जायना, पेपर्स तुमी मॅनेज सुद्दां करूंक पावना, आनी फुडल्या वर्साचे पयशे सरकार दिता. आनी जेन्ना ऑब्जेक्शन तांचे भितर मिटिंगेन येता, ते दोज आर नॉट बींग कन्सिडर्ड. हाऊ इज इट पॉसिबल? And 9 crores today is a big amount. कंप्लेन फायल करतलेच, 100% करतले. पूण म्हाका दिसता ह्या माध्यमांतल्यान आज समज सरकार इतलो क्लियर आसा जाल्यार सरकारान एक ऑस्टेरिटी मेजर्स केल्या जाल्यार फुडले पयशे दिवपाचे पयले बंद करपाक जाय. ते दिवंक सोदता जाल्यार आनी हें इन्व्हेस्टिगेट करपाक जाय आनी इमिजिएटली एक्शनूय घेवपाक जाय. जे पेपर्स जाय ते सगळे लेटराच्या माध्यमांतल्यान चीफ मिनिस्टर दितलोच. पूण ते दिता आसतना लिगल फॉर्म कितें घेवचे पडटा, म्हाका दिसता CM मारून घेवपाक जाय टू एक्ट अपॉन दीस इशू. सो गोंयकार भुरग्यांक प्रमोट करपाक तूं समज पयशे घेता जाल्यार 35% वयर तुजे गोंयकार ना आनी सगळे बाकीचे भायले, जाल्यार गोंयकारांची ग्रांट कित्याक घेता? एंड ऑफ द डे दीस इज टॅक्स पेयर्स मनी विच इज टू बी यूज्ड फॉर आवर गोवा स्टेट फॉर मच बेटर वेलफेअर देन चर्चिल्स वेलफेअर. आज चर्चिल 3 कोटी घेवन 9th पोझिशनार वता इन द इयर 2017-18. ताका त्या वर्सा तो पयशे घेता, तो आय लिगान पार्टिसिपेट जाता आनी आय लिगान 9th पोझिशन मेळटा आनी ही इज रिलिगेटेड. भायर उडयता ताका. भायर उडयतकर समहाव ही अगेन मॅनेजीस टू गेट अ बॅकडोर एंट्री अँड गेट हिमसेल्फ प्लेस्ड इन द आय लीग. आतां सरकार जेन्ना पयशे दिता जाल्यार चॅक करता काय ना हो प्रश्न पडटा. आनी हियर चर्चिल हे यूज्ड ऑल फ्रॉडुलंट मीन्स टू टेक मनी फ्रॉम द टॅक्स पेयर्स मनी फ्रॉम द गोवा एक्सचेकर to obtain the 7 crores which is obtaining for by providing fake details. आणि हे करपी कोण? फेक डिटेल्स दिवन ताचे सगळे करपी ताजोच मनीस. आज ताजो एक पेड जनरल सेक्रेटरी आसा कोण लोपीस म्हणून, हू इज अ पेड सेक्रेटरी टू गोवा फुटबॉल असोसिएशन एंड ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ GFDC. ते गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे अनेक नाटक आसा. ते तुमकां सांगता हाऊ इज गेटिंग दी 70 lakhs. Now as far as this particular is concerned, these 9 crores which is going to him to a company which does not exist has been one of the major frauds in this year which has been identified and for which I think Churchill has to be booked
immediately for fraudulently placing the papers. The whole money what is given to him should be recovered. There are no directors existing in a company. The company is defunct. Utilization certificate काय दिवना, पैसे खंय वापरल्या ते दिवना. ताजो आज बँक अकाउंट चौकशी करपाची गरज आसा आनी चॅक करपाक सेल्फ कितले चेक्स काडल्या काय म्हणून. सेल्फ पेमेंट कितले काढले ताजे प्रमाणे कळटलें की वॉट इज द एक्झॅक्ट स्टेटस ऑफ चर्चिल युजिंग द मनी फॉर फुटबॉल और फॉर हिज ओन बेनिफिट.